आम आदमी पार्टी कुडचोरी युनिट आणि हे प्रोटेस्ट करून हाडला ताका एक सॉलिडेरिटी म्हणून आमी आयल्या। ह्या रस्त्याची परिस्थिती पळयली जाल्यार सरकार आसा काय ना हेच व्हडलो क्वेश्चन मार्क जाल्लो आसा। म्हणजे लोकांचे कोणाक पडोवूच ना। तर आमचो एकच डिमांड आसा की हे जे आश्वासनां दिता आनी हे रोड्स कॉन्ट्रॅक्टर जे कोण आसात आनी PWD जर इनवॉल्ड आसत काय खंयचोय डिपार्टमेंट आसत, आज खंयचो डिपार्टमेंट करता ते लोकांक खबर ना। GSIDC करता काय PWD करता काय GTDC करता काय आनी कोण करता काय इरिगेशन करता कांयच खबर ना। तर हाजेर बेगीन कारवाई जावची आनी लोकांक एक बरो सेफ रोड मेळचो। आतां तुमीच पळयला ही परिस्थिती अशी रोडान आसूंक जायना, सगळे कडेन असलीच परिस्थिती जाल्ली आसा। तर सरकार हे चलना हाजेर हे सिद्ध जाता म्हणून आमचो हो डिमांड लोकांचे जिवाची सेफ्टी दीस इज द मेन। आज आमी कुडचड्याच्या आंबेडकर सर्कलाचेर उबे आसा। हो रस्त्याची तुम्ही हालत जी पळयता हो 6-7 म्हयने सुद्दां जावंक रिपेर केल्लो आसता। जेन्ना ह्या कॉन्ट्रॅक्टरांक पयशे दितात लाखांनी कोट्यांनी रुपया तांचे कडल्यान एक गॅरंटी घेवप आसता। सो हो रस्तो असो कसो जालो हाजी कारवाई कोण करतलो हे तुम्ही फक्त इलेक्शनाच्या पयलीं लोकांक पिशे करपाक रस्ते बरे करून दाखोवपाक करतात। आज हो रस्तो परत खड्डे जाल्ले आसा, चंद्राचेर पाविल्ले सारखे दिसता आनी लोकांचे जीव वता। तुम्ही भ्रष्टाचार करता ते करता पूण लोकांचे जीव तरी घेव नाकात। आज आमी फक्त ह्या सरकाराक आव्हान दिवपाक आयल्या एका म्हयन्या भितर हो रस्तो सारको रिपेर करूंक जाय। फक्त सारको करपाचे नाटकां करपाचे न्ही, परत भ्रष्टाचार करून रस्ते करपाचे न्ही, हो वर्साची वर्सां उरपा सारको करूंक जाय। नाजाल्यार आमी आम आदमी पार्टी तुमकां वॉर्निंग दिता ह्या सरकाराक आनी हांगच्या स्थानीक आमदाराक मिस्टर निलेश काब्राल की हो रस्तो आमी बंद करून उडयतले। एकूच कॉन्ट्रॅक्टराक 2-3 कॉन्ट्रॅक्ट दिता, एकूच कॉन्ट्रॅक्टर काम करता, तो कॉन्ट्रॅक्टराक क्वॉलिटी कितली कोण पळयना। आमी हेच सांगूंक सोदता की एक क्वॉलिटी जी आसा ती जरी तरी सारकी ना जाल्यार हे कॉन्ट्रॅक्टराक परत जॉब दिवचो न्हू। सो हे कोणें पळोवचें, MLAन पळोवचें न्ही, कित्याक निवडून हाडटा लोक। हेच जरी तरी परत लास्ट इयर ऑगस्ट बिफोर इलेक्शन अशीच परिस्थिती, आफ्टर इलेक्शन अशीच परिस्थिती जाल्यार आनी उरलें कितें। निलेश काब्राल म्हणटा कुडचड्यार खंय फक्त 700 मीटर रस्तो पेड्ड्यार आसा। ताणें स्वताचेर जबाबदारी घेतल्या। तो म्हणटा पावस सुरू जाल्ल्यान आपणेच रस्त्याचें काम बंद दवरला। ज्यो गोष्टी 700 मीटर स्ट्रेच म्हजो आंबेडकर पुतलो तो वर्रा ब्रिज पिड्यार जाल्लो आसा तो हांव म्हणटा सिट्युएशन अशें जाल्लें की बिफोर रेन्स ते हॉट मिक्स करपाचे आशिल्ले आनी मशीन येयल्ले आनी क्लिनिंग चालू केल्लें 24 तारखेक मेयाच्या। अनफॉर्च्युनेटली दुसरे रातचो पावस पडलो, ते करता म्हणटाले हांवें ताका हाडयलें, हांव रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता तेजेर, रस्तो पेड्यार जावपाक हांव कारणपती। हांवें हाडयलें कित्याक जरी तर थंय डांबर घातलेलो आनी केल्लें हॉट मिक्सिंग केल्लें जाल्यार रोखडो तो रस्तो वचपाचो। केपें अशें जाल्लें हॉट मिक्स घातलेलो आनी केपें मागीर रस्तो पेड्यार जालो आनी मागीर गोवोरमेंटाक ब्लेम करताले रस्तो पेड्यार जालो म्हणून। सो हांवें हाडयल्लो तो करपाक कितें पावस पडलो आनी ते होलसान आसतना ते हॉट मिक्स जर घातलेलें जाल्यार दोस ते घट जावचो नासलो। पूण आतां कितें आहा कुडचड्या वयले लोक समजदार आहा, कुडचड्या लोकांक खबर आहा निलेश काब्राल डेव्हलपमेंट कितें सगळे रस्ते बरे आसा। 700 मिटराचो रस्तो बरो ना पूण ते दाखोवन दिता की रस्ते सगळे पेड्यार जाल्लेले आसा। भायले लोक येवन हांगा स्टेटमेंट करता अरे आज कुडचड्या वयल्या लोकांनी म्हाका खबर आसा कितें ना ते। सो तांकां समजून समजता की 700 मिटर आमी कंटिन्युअस ताका सोलिंग म्हणटा मातशें रिपेर करूंक सोदता पूण तो जायना जे पर्यंत पावस आसना तो रिपेर जावचो ना। प्रुडंटा खातीर मयूर नाईक।